आम्ही बिचोलेचे एक सुपुत्र, एक यंग डायनामिक बिझनेसमॅन, सोशल वर्कर, जेणे गांवांकूय काम केला, गांवचे भायरूय काम केल्ले आसा, जे परदेशीकूय काम केला आणि वेगवेगळ्या समाजाच्या क्षेत्रांत तेणें काम हांगा सुरू केल्लें आसा। एक बरो यंग तरणाटो, उमेदीचो, प्रॉमिसिंग बाब मेघश्याम राऊत आयज आपल्या सगळ्या बरे मागप्या सभेत काँग्रेस पक्षांक आयज प्रवेश केला। आयज त्यांचे वांगडा आमी त्यांचे सगळ्यांचे काँग्रेस पक्षांक आयज स्वागत करतात। आयज एक दाखोवन दिता की कोणी रुलिंग पार्टी जे आसा त्या रुलिंग पार्टीक वचपाक लायन लागतात। आयज रुलिंग पार्टीक आयज लोक विटलेले आसात। रुलिंग पार्टीची जे आयज गेल्या 1.5 वर्साक जे गोंय फाटल्यान व्हेलां, आयज तळ गांवांतले सगळे लोक जे आसा आयज सगळे ताजे बरोबर येयल्यात। सगळे नीज गोंयकार सामके गांवां रावपी सगळे नेटान आयिल्ले आसात, पडतिडकीन आयिल्ले आसात, कारण गोंयांक प्रशासन ठप्प जाल्लें आसा। गोंयांक गरिबांक वाली ना, कोणाक सांगपाक काय मेळना। सो हो एक हें दिसता की बिचोले सारक्या गांवांक साकून, बिचोले सारक्या मतदारसंघाक साकून बाब राऊत ह्याच्या नेतृत्वा अंडर आयज इतले मोठे संख्येन लोक काँग्रेसीक जॉइन जाल्ले आसात। म्हाका दिसता ही एक सुरवात गोंयकारांक दिसता आनीक जे फ्युचर आसा गोंयांक तें काँग्रेस पक्षाचें फ्युचर आसा। आयज यूथ कन्विन्स आसा, स्टुडंट्स कन्विन्स आसात, आमची बायलां आयज कन्विन्स आसात, आयज जे जाणटेले आसात ते कन्विन्स आसात की प्रशासन करपाक हे बीजेपीक गोंय वाट लावपाक गेल्ले आसा। जेन्ना लोक तांकां रिजेक्ट करतात तरी आसतना ते लोकांचेर लादतात, लादूनय गोंयकारांक सत्ता दिनात। आयज जे मायनींग हो जो बेल्ट आसा बिचोली सारका मायनींग हेंचेर डिपेंड आशिल्ले लोक आनी हेंची आयज परिवार, तेंचे कुटुंब नश्ट केल्ले आसा बीजेपीच्या पार्टीन, तेंचे वायट धोरणांनी, तेंची फटिंगपणांनी। त्या खातीर आयज सगळ्या हांकां पोटतिडकीन येयल्ले आसा। बाब रावताक आनी तेंच्या वांगड्याक आमी वेलकम करतात आनी वेलकम करता आसतना ताका आमी आश्वासन दितात की काँग्रेस पक्ष हो बाकीच्या पक्षां भशेन न्ही कोणाक दामून दवरप, कोणाक सायडी दवरप, जो काम करता तो मुखार पावता। जितलो राऊत बाब काम करतलो तितलो तो मुखार पावतलो। एक बरें नेतृत्व गोंयचे करपाची सुद्दां ताकद तेज्यान आसा। आमच्या पार्टीन ताका योग्य वेळार योग्य ते स्थान दितलें आनी अशी अपेक्षा धरता की राऊत बाब गोरगरिबां खातीर बिचोली जे फाटल्यान गेलां ते फाटल्यान साकून ताका मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतले। जे गोरगरीब आसात तांकां ते मदत करतले। आमचे सायडीचे जे आमदार आसा थिवीचे ते आयज हांगा आसा, निळकंठ बाब, तेणें तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आमदार हे नात्यान आपूण तुमचे सगळें कसलें काम आपूण करतलो, तुमी आपूण तुमचे बरोबर आसा। आयज परत एकदा आमी राऊत बाबाक तेंचे सगळे वांगड्या सयत स्वागत करता। जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें आसा, आमचे मदीं निळकंठ आमचे MLA आसात, आमचे डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट आसा BK, तशेंच आमचे बाब्बे ब्लॉक प्रेसिडेंटूय आसात आनी असंख्य काँग्रेस कार्यकर्ते जे आतांच बाब मेघश्याम राऊत हांचे बरोबर ते काँग्रेस मय जाल्ले आसात। हांव शुभेच्छा दिता, कित्याक राऊत फॅमिली ही राजकारणा भितर गेली अनेक वर्सां आसात आनी आयज हो युवा तरणाटो जेणे करून आयज काँग्रेसी भितर तेजी एंट्री जाता आनी खरेंच आतां अध्यक्षान उलोवन दाखयले त्या प्रमाणे जें वातावरण जर पळयत अशें दिसता की रुलिंगाक काँग्रेस हा काय दिसता। जेन्ना रुलिंगाक जेन्ना सरकार खंय रूल करता त्या सरकारा फाटल्यान असंख्य अशे लोक जेन्ना खंय तरी वयतात, पूण त्या पद्दतीन आयज सरकार BJPचो आसून सुद्दां आयज झुंड अशी पडल्या काँग्रेसी भितर समावेश करून घेवपाक। पूण अशी पद्दती वातावरण आसा आनी ताका लागूनच हालींच जे घडणूक घडल्या, आमची सुद्दां 16 आमदारांतले 2 आमदार जेन्ना कशें कित्याक लागून तरी खंय तरी बळी पडून जेन्ना गेल्ले आसात, आयज तेंची परिस्थिती अशीच जाल्ली आसा की तांकां इलेक्शनाक फुडें फेस करपाक जाय ती जायच, पूण आतांच तांकां कळोवन चुकलें आसा की आपली हार जी आसा ती निश्चित आसा म्हणून। आयज जे लोकांनी जे तांकां दाखयल्लें आसा की तेंची चूक तेमी कशी केल्ली आसा ती, आनी तुमकां आमी जे तुमी कोणाकच विश्वासाक घेयनासतना जे डिसिजन घेतलें आसा तेतून आमी घर धाडटले हें दाखयलां आनी हें अशें वातावरण आख्खी गोंयभर आसा। म्हणून आतां बिचोलवासी हे आमचे इतली मोठ्या संख्येन हांगा येतात आनी मेघश्याम राऊत जे आसात ते काही राजकारणा भितर म्हळ्यार कसले पदाचेर नसून सुद्दां आज म्हाका आयकूं येता, ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हाका बरें सांगतात, अध्यक्ष तर सांगीत आसता की तेणें खुबशें काम, सोशल काम चालू केल्लें आसा, सामाजीक काम चालू केल्लें आसा, लोकांक हेल्प करपाचें काम चालू केल्लें आसा आनी असली लिडरांची अत्यंत गरज आसा। आयज म्हाका खूब आनंद आनी खूब खुशी जालो, कित्याक की म्हाका एक बरो
युवा नेता मेळ्ळो आणि आमचे बिचोली मतदारसंघ ठाव आसा म्हणून सगळे लोकांक खबर आशिल्ले तरी पण आमी बारीक बारीक काम करून कितें काँग्रेसीक मातशें आमी हे केलें स्ट्रेंथ दिली ताकद दिली कित्याक आमी चिंत्ताले की काँग्रेस आमकां स्ट्रॉंग करूंक जाय तशेंच बिचोली मतदारसंघ आमचो वीक आशिल्लो तेजे मागीर म्हाका मेघाशम रावताचें हे संपर्क जाले म्हणजे कोणी म्हणलो असा ताका हांव 3 म्हयने लागले ताका म्हाका कन्विन्स करपाक वयता तेजे मागीर हांवें कितें केलें आमच्या प्रेजिडेंटा कडेन तुजी मिटींग दवरली प्रेजिडेंट म्हणलो मातसो टायम तुमी हे करा तयारी करा तुमची कशें कितें आसा आमकां तयारी मागीर परत हांव आमच्या गिरीश बाबा कडेन गेलो तेजे मागीर हांव चेल्लाकुमार सर आमचे प्रभारी आहेत तेंचे कडेन गेलो ताका कॉन्फिडन्स हाडलो तेंच्यांनी बी ताका बरी 2 उतरां घालून ताका मार्गदर्शन दिलें आणि म्हाका तेजे मागीर तेणी निर्णय घेतलो की आपूण काँग्रेस जॉईन जातलो आणि ताका हांवें सांगलें काँग्रेस पक्ष आसा तो गोरगरिबाचो पक्ष आसा एक काँग्रेस पक्ष आसा तेतून भेदभाव ना हिंदू मुस्लीम शीख इसाई सगळ्यांक घेवंक चलपी आणि एक ताका लागून हे सांगलें आनी तेतून हे करून हांव ताका हे केलो तेन्ना तेणी आपलो मायंड चेंज केलो आणि तेन्ना तो काँग्रेसीन आज प्रवेश जालो आणि म्हाका आनंद जालो आयज गेली कित्येक वर्सां हांव जेन्ना एक समाजकार्याक फुडें सरलो समाजकार्य करतना जेन्ना हांव फुडें सरत गेलो आणि एक समाजकार्य करत रावलो तेन्ना अशें बिचोलेन म्हाजो जल्म जालो खरोच हांव म्हणजे अभिमान सांगता ज्या बिचोलेन हांव जल्म जालो त्या बिचोलचे गांवाचे एक बरें करपाक लोकांचे हेल्प करपाक म्हणून आयज समाजकार्यान हांव फुडें सरला गेली 2-3 वर्सां आणि 17 वर्सां हांव 17 ते 20 वर्सां हांव भायर आसलो पूण म्हाजो जो आत्मा आसा किंवा तो म्हाजो गोंयानूच आसलो आनी म्हाज्या गांवानूच आसलो आणि इतली वर्सां भायर रावन एक कितल्या जाणांनी म्हाका सांगलें की बाबा तूं भायर सेटल कितें जायना पूण हांवें तांकां एकूच सांगलें की ज्या मातयेन हांव जल्मलो ज्या बिचोले भुमीन जल्मलो हांव अभिमानान सांगता हांव बिचोलचो आसा हांव आणि आयज जेन्ना समाजकार्याक फुडें सरलो तेन्ना कित्येक जाणांचे म्हणजे आशिर्वाद म्हाका मेळ्ळे आणि हे करतना एक म्हजो मित्र नजीर बेग काँग्रेस बिचोले काँग्रेस अध्यक्ष त्याची माझी भेटगाट जाली आणि जेन्ना त्यांनी म्हाका एक उतार घातलें मेघेशा म्हणपालो तूं इतले सोशल वर्क करता लोकांक हेल्प करता कित्याक एक आमकां जॉयन जायना एक तुका जर एक पार्टीक जॉयन जालो एक तुका एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो किंवा जे तूं आयज लोकांचे मुद्दे उठयता ताका तुका एक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो आनी एक लोकांचे मुद्दे आनी तुका फुडें व्हरपाक मेळटले एक मिडिया किंवा गव्हर्मेंटा फुडें एक तुका एक सपोर्ट मेळटलो पूण जेन्ना एक पार्टी BJP पार्टी ती तेन्ना सत्तेर आसा तेन्ना एक खंय तरी विचार येता बाबा एक जी पार्टीची ऑपोजिशन आसा तेतून वचपाचो की ना हे एक प्रश्नचिन्ह आसलें पण जेन्ना ती परत तो आमचो संपर्क जायत उरलो तोय सोशल वर्क करता हांवूय सोशल संपर्क जायत येयलो पण जेन्ना आज जे इतिहासान केन्ना घडोवंक ना अशें आयज आमच्या ह्या सुंदरशा गोंयांत घडलेलें आसा म्हणजे आयज आमच्या बिचोलेन अशी दुर्दशा म्हणजे आयज खुबशे लोक म्हाका सांगता आनी आमी खूब बिचोलकार 20 वर्सां फाटीं आहा पूण हें आयकून हांव तांकां सांगता ना म्हणटा आमी म्हटलें हें खंय तरी विसरोंक जाय जे कोण येवन गेले ते काडीत बसच्या पेक्षा आमी आयज खंय तरी फुडें वचपाक जाय आणि जे म्हाका दिसता जे आयज लोकप्रतिनिधी म्हणून आयज 20 वर्सां गेली बिचोले तालुक्यान जावन गेले म्हाका दिसता एक खंय तरी तेंचें एक विजन तेंच्या कडेन आसलें आयज जर प्रत्येक जर तुका जर समाजकारणान किंवा पॉलिटिक्सान फुडें वचपा जाय एक मनशा कडेन एक तर विजन आसपा जाय बाबा एक गांवान एक गांव आपूण सुदारतलो एक आपूण कितें तरी डेव्हलपमेंट करतलो जेन्ना हांव म्हाजो गांव जेन्ना सुदारूंक वयतलो तेन्ना म्हाजो तालुको सुदारूंक शकता जेन्ना हांव म्हाजो तालुको सुदारूंक शकता तेन्ना हांव गोवा सुदारूंक शकता